स्वच्छ भारत नितळ गोंय मिशन ताजो गाजोवाजो जाता पूण तितलें सोंपें ना. गोंयांत खुद्द पर्यावरण मंत्र्याच्या मतदारसंघातूच रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. हायवे कुशीकचो हो कोयर कावळे, कुत्रे आनी गोरवां धरून सगळे उस्तितात. लोक म्हणटात प्रधानमंत्र्याची मोहीम खऱ्यांनीच तुस्त करपासारकी, पूण गोंयांत मंत्र्यांनी एक दीस हातांत सान्न घेवन हें गोंय नितळ जावचें ना. स्वच्छ भारत मिशन सरकारान चालीक लायले खरे, मात कोयराच्यो राशी ना जायनात. दिशी दिशी वाडतूच आसा. प्रधानमंत्र्याचे स्वच्छ भारताचे टार्गेट 2019, गोयचे डिसेंबर 2015. सरकारान सुरू केल्ले स्वच्छ भारत नितळ गोय मोहीम मुख्यमंत्री धरून मंत्री आमदारांनी हातात सान घेवन सुरू केली खरी, पूण फाटल्या कांय दिसांचे चित्र पळयल्यार मिशन तग धरताशें दिसना. लोकांची पळय हांगा हे लोक हांगा कचरो हाडून उडयता, डेली हे क्लीन करता, तरी पूण दुसरे दिसा हाडून लोक परत कचरो उडयता. हे अशें जावपा जायना. ह्याच रोडान सगळे पब्लीक वता, ट्युरिस्ट वता, तेंचे समोर आमी हे सगळे अभियान चालू केला म्हणटा, पूण तेचो कांय इफेक्ट असो कांयच दिसना. गव्हर्मेंटान तेचेर कितें तरी फुडें एक दिसा फक्त साठी कितें तरी तेंच्यांनी केलें एक मोहिमेचें, पूण तेच्या उपरांत ते फॉलोअप जावपा जाय, तेचें कांयच फॉलोअप जायना. पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानाचे कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्यान ट्युरिस्टांची यो वच नित्याची. स्वता पर्यावरण मंत्र्याचे मतदारसंघातले मार्गावयल्यान चित्र पळयात. कित्याक म्हणजे हांगा तुमी आतां पळयता की कचरो हांगा पडलेलो आसा, पण हाका क्लिननेस कोणी घेवन चलना अशें. आनी आमचे हांगा जे लोकल जे MLA आहा ते हांगा कितें इंटरफियरन्स घेयना, इंट्रस्ट घेयना ते. See the garbage that is all along the road here from on the airport road, on the 4-lane road. And I'm sorry to say that this constituency belongs to the environment minister. If her own constituency is not kept clean, how can she say to keep Goa green and clean? I would appeal to her and all the government authorities to see that it is taken in the true spirit and really the Goa becomes clean in the near future. कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या खरी, ताचो विलो लावपाची वेवस्था सगळ्याक ना. दिशी दिशी एकठांय केल्ल्या कोयराच्यो राशीच मोठ्यो दिसतात. पर्यावरण मंत्री अलिनाच्या बिर्ला आणि जुवारी नगरात ही परिस्थिती तीच गोयभर. स्वच्छ भारत नितळ गोय गोयच्या शार आणि उपनगरी वाठारांनी सध्या तरी बॅनराचेरूच उरला. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गुवाहाटी इंदिरा गांधी स्टेडियमाचेर आयतारा जाल्ली FC गोवा आड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मॅच दोनूय वटयां पेजाद जाली. मॅच पयल्या हाफांत 1-1 बादाबाद जाली. ग्रेगरीन पयल्या हाफांत गोल करून गोवाक 1-0 लीड दिल्ली. मात कांय खिणा भितर नॉर्थ ईस्ट युनायटेडान दिल्ल्या वादग्रस्त पेनल्टीचेर कोकेन गोल करून मॅच 1-1 बादाबाद केली. नॉर्थ ईस्ट इंडियाचो होम ग्राउंड आशिल्ल्यान लोकांच्या प्रचंड दबावा खाला आसूनय FC गोवान खेळ पेजाद केलो. मात मेळिल्ल्या चान्सांचो गोल करपाक पावले ना. दोन्ही टिमीक बरेच चान्स चुकले. Launched it high, that should be the keepers. Oh, and he's dropped it, and it must. Oh, that's incredible. It's got to go in eventually. What an extraordinary goal it is. And Gregory was right there on the line to tap it in, but I'm afraid the selection of Rehanesh there has let Ricky Herbert down. You'll know by the reaction. It's a goal! North United 1, FC Goal 1. It may have been controversial. He kept his calm. He's their top goal scorer, and he is very, very unhappy. That was the big decision taken by the referee to award North East a penalty. इतल्याने खबराची चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.